नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आयज कार्यक्रम असा की हांव गांवां आयलो तशी एक परदेशांत आशिल्ले आमगेले गांवचे लोकांक गांवां येना फुडें कसले तांगेले मनाची स्थिती जाता, तदनंतर त्यांनी थंय उरून बी आमगेल भाशे खातीर आमगेल गांवा खातीर कसो विचार करताची हे सर्व आमी भासाभास करचे खातीर आज हे हांगा आयल्याची श्री राजेंद्र भट कुमठासान. नमस्कार, तुमकां स्वागत. तर हांकां राज भट्ट म्हणून वळखताची जास्त तांणी USA उरताची. हांव तांगेले एक सांचो परिचय हांकां दिता आनी तदनंतर आमी तांगेले उलोवया. विदेशासान आयिल्ले आमगेल गांवचे कुमठाचे गांवा बद्दल मोग प्रीती अभिमान आशिल्ले श्री राजेंद्र भट आज आमगेल सोयरे. शिक्षणा खातीर म्हणा कामा खातीर परदेशाक गेल्यार तांकां गांवा बद्दल एक ओढ उरता. ताजे बद्दल तांगेले थंय कोंकणी खातीर तांणी कसं करताची तर अशी सर्व आमी तांगेले उलोवन जाणून घेवया. तर कुमठाचे इंदिरा आनी अच्युत भट हांगेले सुपुत्र, तांकां 4 भयणी आसाची. हांगेल प्राथमीक आनी माध्यमीक शिक्षण कुमठांत जालें. तदनंतर इंजिनियरींग हुबळींत केलें. आतां 44 म्हळ्यार 44 इयर्स जाले तांणी USA कार्य करत आसाचे. आनीक तांगे बद्दल जाणून घेवच्याक आमी तांगे लागीं उलोवया. तर तुमकां आनीक पण स्वागत. नमस्कार. तुमकां पयले प्रश्न म्हळ्यार तुमगेल सानपण कशें आशिल्लें? आन्सर दिवचे तर पयलें म्हाका हांगा इनवायट केल्ल्याक थँक्स. ताजे लेकान म्हाका हे विश्व केंद्र पळोवंक येवन मस्त खूश जाली. बेस्ट फॅसिलिटी आसा, सो ते अनुभव दिल्ल्याक धन्यवाद. सानपण कशें आशिल्लें? सानपण आमगेल सानपण पळय, म्हगेल बाप्पा शानभोग आशिल्लो. शानभोग आशिल्ल्याकान तेगेली नोकरी केन्नाची हळ्ळी गांवांत उरता आशिल्ली. सो आमगेल सानपण म्हगेले आनी म्हगेली 4 भयण्याक सानपण उठू कुमटा आजू बाजू आशिल्ले हळ्ळी जालें सुतमुत जालें. आनी इंडिया 50 इयर्स 50 वर्स फाटी इंडिया. आतां इंडिया मस्त डिफरन्स. तावळे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें आनी स्कूल तितले आतां अशें तशें नाशिल्लें. अशें आमगे सानपण बेगीन चॅलेंजींग आशिल्लें. बट जाल्यार ते नमून सानपण आशिल्लें देखून आमकां जिवन फावंडेशन मेळ्ळो, स्ट्रॉंग फावंडेशन. सो आतां मातशें याद केल्यार आमगे सानपण खरेंच मजाच आशिल्लें अशें दिसता. हय, तेन्ना कश्टशे दिसल्यार बी आतां ती याद आयल्यार खरें बरें आशिल्लें आमगे सानपण अशें दिसता. करेक्ट. बरोबर आसा. तदनंतर तुमी BE केलें हुबळींत. तेन्ना US वचचे विचार कशें आयलो तुमगेल्यान? सो हांव सांगिल्लें तशें सानपण आमगेलें हळ्ळींत जाल्लें न्हय. त्या टायम आमकां भयंकर इलेक्ट्रिसिटी ना, प्लंबींग ना, वॉटर ना, अशी न्हू बेगीन अडचण जाता आशिल्ली. सो त्या टायमार म्हगेले 3 माम. ओके, एकलो माम भयंकर हुशार बिजनसान आनी बाकी 2 माम पळय वेल एज्युकेटेड. दोगो लोक इंजिनियर जावंक न्हू मुंबय उरता आशिल्ले. तातूंत म्हगेलो मालगड मामू मुखार शिकच्याक अमेरिका गेलो. अशें न्हू म्हगेल बाप्पा तांणी शिकयना आसलें सुद्दां कशी जावन चेडवां मुखार व्हरको म्हणून प्रती दीस सांगचें आशिल्लें, तूं पळय तुमगेले मामा तशें जावका, इंजिनियर जावका, भायर वचका. सो प्रती दीस सांगून ते आमकां ब्रेन वॉश केलें. कळ्ळें? गांव तूं शीक नाल्यार गांवां उरगी न्हू तूं कोंब पोसतलो ना गाय पोसतलो अशें भिश्रान दवरलें. सो एक्चुअली म्हगेल आतां पळयल्यार हांव इंजिनियराक जावता आसतना मात्तें ना मेळ्ळें जाल्यार मात्तें ब्रेन वॉश करून सोडलें बाप्पान भायर वचका म्हणून. सो तशें हांव इंजिनियर गेलो. कडेन हांव सांगिल्लें तशें म्हगेलो माम अमेरिका गेलो. हांव ब्लायंडली ही वॉज माय मेंटर. कळ्ळें? ब्लायंडली ताण कसो करता पळय ते करते गेलो. म्हाका आवडना शेवरो. तशें हांव अमेरिका वचचे आयडिया आयली. अशी म्हळ्यार एक अमेरिकेक वच का अशी तुमगेले मनान नाशिल्लें.
ते एक जाता गेले वय माम एक आदर्श उरचा देखून तशी म्हाका Correct. कळत गेली. तर तुम्ही अमेरिके गेले नंतर थंय कोंकणी खातीर सुमार काम केल्या 2016 तू अटलांटा कोंकणी वय संमेलन जाल्ले वय ताचे बद्दल एक थोडं सांगा आमकां. हां अमेरिका आनी कॅनडा पळय कोंकणी भाश मुखार हाडच्या कोंकणी प्रगती मुखार व्हरच्या थंय एक एसोसिएशन आसा नॉर्थ अमेरिका कोंकणी एसोसिएशन. तांणी प्रति 4 वर्सां कोंकणी संमेलन म्हूण करताचे. यंगस्टराक बाकी लोकांक कोंकणी परंपरा ट्रान्सफर करपाक. सो 2012 संमेलन न्यू जर्सी जाल्लें 4 वर्स म्हळ्यार 2016 संमेलन. तेन्ना 2014 नाकान आमकां कॉन्टेक्ट केलें. तेन्ना आमी अगदी आमगेले अटलांटा एक कोंकणी एसोसिएशन आसा कोंकणी एसोसिएशन ऑफ जॉर्जिया म्हणून. त्या टायमा आमी अगदी सान एसोसिएशन नाकान कॉन्टेक्ट केलें तुमकां होस्ट करच्यात की कितें अटलांटा मस्त चड गांव आसा अटलांटा वचून आमी कोंकणी संमेलन करना तुमी होस्ट कराचे म्हूण. जाल्यार आमगे सान ग्रुपाचे देखून आमकां धैर्य नाशिल्लें आनी ताजी फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां मस्त आशिल्लें. तेन्ना 2016 लेखान आमकां सुमार $600,000 एक्सपेन्स आयले. तितलो आमकां कलेक्ट करत की जात की ना की म्हूण डावट आशिल्लो. जाल्यार नाकान फायनली म्हळें की तुमी फायनान्शियल बदलाक तुमी वरी करनाका आमी ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताची तुमी अरेंज करचे एग्जिक्युशन प्लॅन तुमगेले म्हूण एश्युरन्स दिलें. तेन्ना आमी आमी ओपले कडेन आमगेलो राजकिनी म्हणून आसा प्रेसिडेंट तो आमगेल आतवर्कीचे आमगेले एसोसिएशनाचो मॅग्नेटीक लिडर तशें तागेले थ्रू आमी म्हळें आनी बाकी संमेलन लोक गेले तशीची मस्त कमिटी सेटअप केले. जेवणा कमिटी एंटरटेनमेंट कमिटी ट्रान्सपोर्टेशन कमिटी 2 वर्स प्लॅन केलें. कडेन संमेलन सादारण 1,500 लोक सुमार आयिल्लो. आनी आमी बजेट कमिटीन बजेट सुद्दां केल्लें कितले लोक येतले कितले लोक आयल्यार आमकां प्रॉफीट जाता कितले लोक आयल्यार आमकां लुकसाण जाता अशें एनालिसीस केल्लें. सो फायनली जस्ट अंडर 1,500 जस्ट 1,500 बीन चड लोक आयिल्लो. आमी मस्त बेस्ट वेन्यू बूक केल्लें. सो एट द एंड मस्त मजा जालें. ते आतां देखता आमी येस म्हणच्या देखून आमगेले कोंकणी एसोसिएशन ऑफ जॉर्जिया आसा पळय आमी मस्त क्लोज कम्युनिटी तशें लायक संमेलना खातीर आमी मस्त उठ जावन काम केलें नव्हे आनी आमगेलें टॅलंट सुद्दां वाडलें. संमेलना पयलें बाकी गांवांक संमेलन गेले तेन्ना अरे आमगेलें टॅलंट कितलें बरें आसा आमगेलें तितलें ना आमी कशें करचें म्हूण ताका तशेंलें. जाल्यार संमेलन नंतर आमगेलें टॅलंट लेवल सुद्दां मस्त वाडलें. सो खुशी बात आमकां ताजेर मस्त गौरव जावं ते कोंकणीचे कार्यक्रम करून तुमकां एक आनंद मेळ्ळो गौरव जाल्लो. तुम्ही लग्ना पयलींच 44 इयर्स म्हळ्यार लग्ना पयलीं तुमी US पाविले. त्याच नंतर कधी लग्न जावच्या की भारत आयल की कसं ते थोडे एक सांगा. सो हांव अमेरिका गेले नव्हे एज्युकेशन करच्याक. सो ते कालार 28 ना 29 भितर लग्न जाल्यार तुका प्रेशर वाडटा आंबापाल प्रेशर वाडटा. सो हांव 29 सुमार फायनली हांव सांगलें ओके हांव लग्न जाता जाल्यार 2 वरां म्हाका सूट आशिल्ली. सो त्या टायमार आमकां फेसबूक ना शादी.com ना. सो म्हगेले भयणीन टायम्स ऑफ इंडियान म्हगेले भाव येते आसा इतलें शिकला आनी GSP कम्युनिटी चिल जावं अशें एडवर्टायजमेंट केल्लें. म्हगेले आतां चार्मींग वायफा बापान पळयलें तें. सो तशें जावन आमगेलें कनेक्शन जालें. सो 2 वीक 3 वीक भितर आमगेलें लग्न जालें मुंबईत. अरेंज मॅरेज तेचे तर आतां पळय तुमगेले 2 चेडूं
तांगेल बद्दल थोडे तांगेल शिक्षणा बद्दल तांगेल थंगचे कशी उरता एज्युकेशन ते एक थोडे हां सांग. सो म्हाका एक चिल्ली एक चेलो म्हगेल दोनी चेडवां प्रिन्स्टन युनिवर्सिटी न्यू जर्सी अंडर ग्रॅज्युएट केलें कडेरी म्हगे चेल्ली MD जावंक आतां लास्ट इयर रेसिडेन्सी करता सिएटलांतू म्हगेल चेलो MBA वार्टना MBA जावंक आतां इन्वेस्टमेंट बँका आसा सो सद्या तागेलें लग्न जालें सो बोथ किड्स आर वेल सेटल कळ्ळें जाल्यार आमी व्हड करतले आमकां आमगेले धर्माच्या आमगेले हिंदुत्वाच्या तांकां कोच करता तितली फेसिलिटी नाशिल्ली तेन्ना आमगेले कोंकणी पॉप्युलेशन अगदी कमी आशिल्लें सो ते एक मिस जालें आमकां ते चेडवांक कोंकणी बद्दल शिकोवचें धर्मा शिकोवचें आतां ताजे नंतर तांणी शिकते आसाची सो आतां तुमगेले म्हाका दिसता USA बरें हां आतां अटलांटान तूं प्रती फर्स्ट सॅटर्डे एवरी मंथ आमगेले विष्णू सहस्रनाम आसा तेन्ना मस्त परब बी जाता दिवाळी फंक्शन आसा आतां म्हगेल बायल प्रती म्हयनो संकश्ट करता संकश्ट दिवस ती चंद्र पळयले शिवाय जेवचें ना तांचो अंगारिका संकश्ट जाता आनीक होली ती सो आतां मस्त जालें तावळ बीन सान आसतना बीन कमी आशिल्लें तुमगेले जिवनांत अशी मार्गदर्शक मेंटॉर म्हणून एक कोण आसा हां सो हांव सांगिल्लें तशें आमी सान आसतना आमी म्हगेले व्हड मामाक ब्लायंडली फॉलो केल्लें म्हाका आवडना म्हणून आमी विचार केलो ना सो तो म्हगेल मेंटर म्हळ्यार नॉर्थ स्टार म्हणटा पळय कित्याक म्हळ्यार तो आमगेले फॅमिलींत फर्स्ट मेंबर अमेरिका वचचे तेन्ना 50 वर्सां अमेरिका म्हळ्यार भयंकर व्हडशें कळ्ळें सो आनी तो तागेल फील्ड 1960 PhD जावंक परत इंडिया आयलो 1960 ते कालाक अमेरिका वचचें न्हू स्कॉलरशीप वचचें न्हू शिकता लोक मस्त कमी आशिल्ले आनी आतां आमी चेडवांक हे कर ते कर फॅसिलिटी आसा टू एडवायस करता तेन्ना आवय बापायक गुत बी उरनाशिल्ले तो कसो शिकतास करेक्ट तांगेले मनान तांणी करचें वय एक फोन करताले मस्त एक्सपेन्सिव आशिल्लो फोन सुद्दां लागनाशिल्लो आतां तशें वॉट्सॅप बीन आशिल्लें सो भयंकर चॅलेंजींग टायम आशिल्लो जाल्यार की तो फॅमिली घेवन PhD करून जाल्यार वॉच केल्यार ताणें आम्माक वचन दिल्लें की हांव शिकून जायना पूण हांव परत इंडिया येता म्हणून सो ताणें वचन दिल्ले खातीर PhD जेन्ना पुढे इंडिया आयलो तेन्ना इंडिया तितलें डेवलप नाशिल्लें भयंकर ब्युरोक्रेसी जाल्यार कितें पळय तो इंडिया एस्टाब्लीश जावंक व्हड कंपनी काम करून आतां फावंडेशन इंजिनियर इंडियान तूं व्हेरी वेल नोन फिगर डॉक्टर NV नायक म्हणून ताणें सुमार 6-7 पुस्तक सुद्दां बरयल्या फावंडेशन इंजिनियरिंग प्रिंसिपल मॅन व्हेरी कसली जनरस ताणें सुमार डोनेशन दिलें AV बाळेगाक आनी सोशल कॉज ताका आनी ताका रेकॉग्निशन सुद्दां मेळ्ळें मस्त सिवील इंजिनियरींग सोसायटी रेकॉग्निशन आतां ताणें सद्या लास्ट एप्रिलाक गेलो तो ताजे नंतर तागेलें एक बूक पब्लीश जाल्लें तें बूक रिलीज करच्याक गोवा चीफ मिनिस्टर सावंतान सेरेमनी हातूंत रिलीज केलें सो मस्त मस्त नांव कमयलें आनी व्हेरी पेट्रियोटीक ऑल्सो इंडिया म्हळ्यार भयंकर गौरव ताका अशून तो मिगेलो मेंटर आनी हांव आज हे मार्ग आयला की मोस्टली बिकॉज ऑफ हिम तागेले एक आदर्श दवरच्या देखून तुम्ही आज ह्या स्थानार येवन पावले तर खुशी जाली आयकून तुम्ही आत्तावर अमेरिके उरचे थंय जडचे चड उरल्यार बी खर्च चड ससार ना दिवस काडचे जाल्यार तांतू थंय आशिल्लो सहाय्य करचे पळयताचे
तुम्ही आतावर सुमार कोणाक सहाय्य केला हां सो सहाय करतना दोन विशय एक फायनान्शियल सहाय्य ते हांव करत आसा म्हगेले हायस्कुलाक म्हगेले स्कुलाक हांगा आनी 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 अमेरिका गेली स्कुला वयता हांव फायनान्शियल हेल्प करत आसा आनीक टायप सहाय म्हळ्यार टायम तुगेलो टायम घालून सहाय करचें ते हांव जास्त केलना ते हांव तुमगेले गेस्ट सुमार लोक तांणी मस्त सोशल वर्क केलें तांगेले एक्चुअल टायम घालून म्हाका भयंकर उमेद तांगेले आयकूंक तशी म्हगेल्या जिवनांत अनेक मनुश्य आसा सोशल वर्काचो तागेलें नांव डॉक्टर गजानन शानबाग म्हणून तागेलें पयलीं नांव प्रमिळा शानबाग दोगो लोक डॉक्टर रिटायर्ड डॉक्टर जाल्यार आतां ताका 80+ जालें दिवसाचे तागेले कमी कमी 8-10 कॉल कित्याक मेडिकल कावन्सिलींग इंडिया अशें लोकांक ना अमेरिका अशें लोक कसले प्रॉब्लेम आसले रे हांव ताका गजानन अण्णा म्हणून आपयता गजानन अण्णाक फोन करचे तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तुका अर्थ जाय तशी एक्सप्लेन करून सांगता आनी इतलें न्ही म्हगेले आईल तो पर्सनल फिजिशियन अशें तशें ताका म्हगेले आईल मेडिसीन कशें घेता उट्टू ताका गोत आसा म्हाका कोणी गोत ना हांव बरोवंक येवं ताका गोत आसा तो म्हाका विचारता तुगेले आईल ब्लड प्रेशर कितलें शुगर कितलें ताजे निमतान तो मेडिसीन एडजस्ट करता आतां हांव इंडिया हे ट्रीप आयलो म्हळ्यार म्हगेले आईक CT स्कॅन जावंक आशिल्लें गजानन तिका कुमटा सावन मंगळूर वचक मस्त 4 तासां वाट न्ही म्हगेली आई 93 year old ट्रॅव्हल करच्याक मस्त त्रास म्हणून तो रिसर्च करून भटकळान तूं सद्याक एक नवीन CT स्कॅन मशीन आयला म्हणून तांकां फोन करून तागेले डॉक्टरा उलोवंक घे न्हू म्हगेले आईक CT स्कॅन खातीर थंय वच अरेंजमेंट उट्टू ताण केल्लें सो म्हाका एकलो न्ही सुमार लोकां तो अशी हेल्प करता आसा सो हांव तशीची सोशल वर्क म्हगेले टायम घालता म्हणून म्हगेलो उद्देश बरोबर तांणी बी आतां तांगे रिटायरमेंटा नंतर करच्याक वेळ मेळटा मन उरल्यार बी वेळ एक जावका करेक्ट तशी तुमी बी तशें काय ना आमी तुमगेले गेस्ट सुमार गेस्ट यंग एजार सुद्दां सोशल वर्क केल्ले आसाचे जाल्यार आतां पुण्यात आमी टायम घालका सोशल वर्काक म्हणून अशी उद्देश आसा मुखार भविष्यांत आतां तुमी म्हळें टायम घालका म्हणून तांतू अशे आमगेल गांवां खातीर कुमटे खातीर कसले कर का अशी मात्यांत तुमगे विजन आसा सो आमगेले अपब्रिंगींग बेगीन चॅलेंज आशिल्लें देखून न्हू म्हाका केन्ना लेस फॉर्च्युनेट लोकां पळयल्या पळय म्हाका बेगीन आय हॅव सॉफ्ट हार्ट आनी गांवांत मस्त लोक लेस फॉर्च्युनेट कॅटेगरी आसा आमी हे परिस्थिती आयला आमगेली मात्ती हुशार आसा म्हण न्हय आमगेलो लक बी आसा एक गाद आसा न्हय तूं जालील तेन्ना खंयच्या गांवांत जाला खंयच्या देशांत जाला खंयची फॅमिली तूं जन्म आयला तेन्ना तुगेलें भविश्य अर्द डिसायड जातके मागीर सर्व आमगेल्याचे आनी आमगे म्हालगडे लोकाले आमगेले तांचे पुण्यान बी आमगेले मुखार बरें जाता म्हणून सो उट्टू आमगेले जिवनांत जेल्ले आमगेले स्वता अंत न्हय आमगेले थोडे लक आसा आमगेले पेरंट्सान म्हालगडे केलेले लॉटरी बी बीन जाले सो म्हाका ते लेस फॉर्च्युनेट लोकां बद्दल एज्युकेशन बद्दल ना किचन सम कायंड ऑफ फूड फेसिलिटी असले एक प्रोग्रामाक कंट्रिब्यूट करपाक मस्त मन आसा जावं तुमगेले ते करच्या तुमकां शक्य जावो अशी एक सदिच्छा तर आतां तुमी USA आसतना खंयचे पर्व करताचे किंवा आमगेले हे स्वातंत्र्योत्सव ते ओटू करता की तुमी यस आतां आमगे अटलांटा कम्युनिटी अगदी क्लोज जाल्ले आमी दिवाळी करताची आमी कृष्णाष्टमी करताची ऑगस्ट 15 मस्त चड ऑगस्ट 15 जानेवारी 26 मस्त चड प्रोग्राम आसा अटलांटा इंडियन पॉप्युलेशन मस्त ग्रो जाला हांग आतां थंय मिनी इंडिया तशें जालें आमकां अशें न्हू आमगे ग्रोसरी जावो परब जावो कसले मिस जायना
आमगेले थोडेसे फ्रेंड्स आसाचे तांणी परवे दिवस आमगेले कोंकणीचे असले रांदप करचे आमकां इनवायट करचे अशी बरें आसा. हां. तर मारी भारतासान भायर उरल्यार बी भारताचें एक फिलींग येता वय, तुमकां थंय वय. परबा वेळार. आनी तर आतांचे यंग जनरेशन युवजनांक तुमी एक कसले संदेश दितले? आतां पळय इंडिया म्हाका इंडिया बद्दल मातसो खूश जालें कित्याक म्हळ्यार इंडिया मातसो प्रोग्रेसीव आसा आनी 60% ऑफ इंडिया पॉप्युलेशन यंग 30 years or 35 years or below. आनी इंडिया पॉप्युलेशन यंगस्टर आसा पळय तांत थोडे मस्त लोक एनवायरमेंट फ्रेंडली आनी इंटरनेट आसूं वेल एज्युकेटेड अवेर ऑफ द वर्ल्ड. आतां हांव इंडिया गेलो तेन्ना हॉटेलां बी राबता एअरपोर्टा बी गेले तेन्ना मस्त लोक यंगाचे तांगेले कम्युनिकेशन स्किल्स कस्टमर स्किल्स भयंकर म्हाका पळोवन खुशी आसा. म्हगेले एक म्हळ्यार एटिट्यूड इज द एसेट. सम एटिट्यूडान तुका करता म्हूण ते डिटर्मिनेशन आसा पळय आतां इंडिया मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा जी कोणा मुखार येवंक शकताची. मन आनी कश्ट मन केल्यार आनी कश्ट इजी रावट घेतल्यार मात्र बीन त्रास नाजाल्यार मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा युथाक इंडियांत. आतां पळय युएसाक कोणी आमगेले हांगसान वता म्हळ्यार एक तर शिक्षण घेवच्याक ताजे नंतर कामा निमित्त बरें शिक्षण घेवपाची बरें काम मेळटा तांगेले कामान तांणी समाधान उरतात. जाल्यार मस्तींतले लोकां पळयल्या तांतूं तुमी बी आयले थंय उरल्यार बी हांगचे तुमगेले आतां वर्स जाता येयले पॅरेंट्सा बद्दल एक हुस्को उरता. तर ते मॅनेज करचे कशी? आमी भारतांत आशिल्ले कसले नज जालें म्हळ्यार पटकने धांवन वचचो जाता. तर तुमकां तो ऑप्शन ना. येनाशी उरच्या बी जायना येवच्या बी जायना ते उठू एक तो सर्वांक एक गोंधळ सो जाला. तर ताचें कसलें तुमकां कसो दिसता सोल्युशन? आमकां ताका गाद आसा हून उदका गोठ सो जाला. हून उदका गोठ हाका म्हणटाची प्रायस ऑफ इमिग्रेशन. आमी सान आसता पळय आमकां मातसो भायर गांव वचका आमी एज्युकेशन घेवका आमगेलें जीवन बनोवका म्हणून मातसो उद्देश उरता तेन्ना आमी यंग उरताची आनी आमगेले पेरंट्स यंग उरताची. आवय बाबा सो तुका फोर्स कर भायर भायर वच नाजाल्यार हांव हांगा गाद्दी कोसका पडटलें तूं भायर वचचें तांणी बी धुंगुळता आमकां. आतां म्हणटाची गाद्दी कोसची काम बरेंची म्हणून. वय करेक्ट. सो तुमी सांगले हे विशय आसा पळय ते तेन्ना कळना. आतां आमी मानता एज जाना पळय आनी आमगेले बापा माता जाना पळय ते कळटा. आनी सोल्युशन आसा पळय ताका ते एकच सोल्युशन ना ताका. प्रति एक फॅमिलीक डिफरंट सोल्युशन. मागीर एक थोडेशे फ्रेंड्स जाले आम्मा ना बापा तांगे बरेंशे अमेरिका आसाची तांकां थोडेशे लोक चलता. मागीर आईक 25 वर्सां ग्रीन कार्ड आशिल्लें आनी 2 वर्सां ती अमेरिका वचूंक 6 म्हयने रावचे हांगा अशें करून काडलें जाल्यार ती थंय खूश ना. कडेन रे कोविडा नंतर हांव सांगलें पुता हांव हांगा राबता हांव अमेरिका येवचें ना ते तुगेले ग्रीन कार्ड गेले वच म्हूण डिसायड केलें ताणें. ताजे नंतर ती एक्चुअली तिगेले लायफ क्वॉलिटी ऑफ लायफ अगदी बरें सांग जाल्यार तिका हांगा कोणा चेडूं ना ती लागीं कोणी ना कोणा सर्वंट बी दवरले. सो ताका म्हणटा हुंच गोठ थंय आसले आमगे कडेन आसा जाल्यार ती खूश ना. हांगा आसल्यार ती खूश आसा आमकां भय. सो फायनली आमी डिसायड केलें ती खंय खूश आसा पळय थंय उर आमी एडजस्ट जावं म्हणून. सो आतां आमी म्हगेले 4 भयणी आनी हांव टर्न घेताची. सो तें आमगेलें सोल्युशन. बाकी लोकांक बापा सोल्युशन दुसरें जाल्यार तुमी सांगलें करेक्ट आसा. हे प्रॉब्लेम उठ्ठलो की येवन येता तांकां खंयचें सोल्युशन युनीक आसा पळय ते एडॉप्ट करता. दीस इज द बीग प्रायस ऑफ इमिग्रेशन.
ते तेन्ना कळना, आतां कळटा आमकां. बरोबर आसा. हांवें पळयलें तुमी आतां एक वर्सांतल्यान 2 पण 3 पण आयिल्ले जाले. हय. तशी ते त्रास जाता प्रत्येकाक येवका लागीं. हें नाशी उरल्यार बी त्रास हय, जाता. हय, हय. अशें करून प्रत्येकान तांग गेले सम एडजस्टमेंट करून ताका सोल्युशन काडक. हय. आतां तुमगेले हे वयार आरोग्य बरें उरता जाल्यार फिटनेस जाय. ते फिटनेसा खातीर तुमी कसो करताचे? हां. सो कोविड आयले तेन्ना जगताक मस्त त्रास जालो. वय. हां. मस्त हाल जालो. कितली जीवन नाश जालें. जाल्यार कोविडा निमतान एक दोन बर बेनिफीट सुद्दां मेळ्ळे व्हडले. एक बेनिफीट म्हळ्यार तूं वर्किंग लोकांक वर्क फ्रॉम होम, ते व्हड वर्क फ्रॉम बेनिफीट. होम मेळ्ळें. आतां बेगीन परत ऑफिसाक आपयता येता जाल्यार की वर्क फ्रॉम होम एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट आशिल्लें. वय. ते बेनिफीट ऑफ कोविड. आनीक म्हळ्यार तेन्ना कोविड टायमार उठ लॉकडावन आसता देखून लोकांक भायर वचचें जालें आनी लोकांन फिरचें सुरू केलें. हांव बी वॉक करचें सुरू केलें म्हगेल्या घरा लागीं. म्हगेल्या घरा लागीं इतलें बेस्ट ट्रेल आसाचे म्हाका गोत नाशिल्लें कोविड जावं पासून. सो कोविडा निमतान म्हाका वॉकिंग बेस्ट आवडलें. तेन्ना हांव सांगलें हांव अटलांटा न्ही बाकी गांव वचून हायक करचें आसा म्हूण घेवन पळय हांव 21 माचू पिच्चू गेलो 4 दीस हायकार. म्हाका मस्त आवडलें कित्याक म्हळ्यार आमी सान आसतना सांजसान गांव जालें देखून हे हायका रिमोट हायका गेले तेन्ना म्हाका ते उडक आवडटा, मस्त आवडटा रिलॅक्सेशन. सो कडेरे 2 वर्सां नंतर आफ्रिकान तो टॉलेस्ट माउंटन म्हण आसा किलिमंजारो. किलिमंजारो. हां. ते 19,000 फीट पसून वता. सो हांव लागलो ते चडका म्हणून. सो ते एक केलें. तेन्ना केलें तेन्ना म्हाका लायफ एक्सपिरियन्स सुद्दां मेळ्ळो. थंयचे किलिमंजारो तांजानिया गांवांत आसा, देशांत आसा. थंय तांजानिया गेल्यार म्हाका इंडिया 30 वर्सां फाटीं याद आयलो. हां. आतां तांजानिया इंडिया 30-40 वर्सां कशें आसा तशी तुमगे सांतपणाचें. आनी तांणी तुमी हायक करतले तूं पोर्टर बी घेवन वचका. एक मनशाक 4 पोर्टर अशी तांणी सप्लाय. कितें म्हळ्यार 7 दिसां खातीर तुमी फूड, टेंट, वॉटर उट्टू कॅरी करता. आनी हाय अल्टिट्यूड आसा देखून चड ऑक्सिजन सिलिंडर सुद्दां घेवन वचका. अशें जावना एक मनश हायक करता तांणी 4 लोकां दिताचे. सो हांणी उट्टू लोक पोर्टर अगदी सिंपल लायफ कळ्ळें. मस्त यंग तांतले जास्त ना जाल्यार की तांगेले एटिट्यूड व्हेरी गूड. तांणी कितले हायक करता मस्त आमकां मस्त त्रास जाता. तांणी त्रास जायना इजिली क्लायंब करताची सदचेची आनी हसत. म्हाका भयंकर खोशी तांगेले एटिट्यूड पळोवन. म्हाका दिसलें हांव सान आसतना हांव गेको आशिल्लो म्हगेले एटिट्यूड बी समूर्त आशिल्ले म्हणून. सो ते एक जालें. कडेन लास्ट इयर हांव एव्हरेस्ट बेज कॅम्पाक गेल्लो. ते 9 दिसां आशिल्ले. सो हे उठू कोविडा बेनिफीट. कोविडा निमतान हांव नेचर एक्सप्लोरेशना सुरू केलें. आतां तुमगेल्या हे खबरो उलोवन आयकून खुशी जाली. तुमगेल्या मनांत भविश्यान कसो कसो कर का म्हूण आसा ते सर्व इच्छा पूर्ण जावो. तुमगेले थोडे फोटोज आसाचे ते हांगा स्क्रिनार दाखयतले. ते खंयच्या संदर्भार म्हणून आमकां सांग. ओके. हां. हे पळय हे म्हगेल मेंटर डॉक्टर एन.व्ही. नायक. ताणें 7 पुस्तक बरयले. हे तागेले सॅम्पलाक 3 पुस्तकां दाखयला हांवें. एमेझॉनाचेर स्टील अवेलेबल. दे आर वेल नोन एस्टॅब्लिश्ड कसले फावंडेशन कॉंक्रीट टेक्नॉलॉजी बद्दल टेक्स्ट बुक्स. आनी तागेले बाजून राबेल म्हगेल 93 वर्साची आई अजून कुमटा वृत्ती. हां. हे म्हगेले माचू पिच्चू ट्रिपाचे थोडे फोटोज. लोवर लेफ्ट आशिल्ले ते
माचू पिच्चू एक्चुअली ते सिटी आशिल्लें 1400 केन्ना 1911 अंत सिटी ते डिस्कवर जालें ते सिटी आस पळय इंका लोकांनी बांदिल्लें ते सिटी आसा मध्य राना मध्य टू सराउंडेड बाय ब्युटिफूल माउंटन थंय वचपाक 4 दीस लागता तितले रिमोट प्लेस ना तितले रिमोट प्लेस रे तेन्नाच लोकांना 200 की 300 बिल्डिंग सिटी बांदिल्ले सो ते देखून ते व्हेरी फेमस तांणी कशी बांदले इतले रिमोट प्लेस रे व्हेकल सो ते वचपाक 4 दीस लागताचे मध्य आमी टेंट बी सेटअप केल्ले सो ते बाकी फोटो चिटो टेंटाच सेटअप केल्ले आनी आमी जेवणाचे आनी सम ब्युटिफूल सिनरी अलोंग द वे हे लास्ट इयराचे एव्हरेस्ट बेस कॅम्प एव्हरेस्ट बेस कॅम्प 9 दीस लागताची जाल्यार किलिमंजारो किंता एव्हरेस्ट बेस कॅम्प बरें कित्याक म्हळ्यार तूं टेंटांत रावप म्हणना टी हावसीस रावचे आनी कसले एमर्जन्सी आसल्यार ते हेलिकॉप्टर एव्हॅक्युएशन बी बरें आसा सो अगेन एव्हरेस्ट बेस कॅम्पाक वॉच केल्यार मस्त हिमालय म्हळ्यार मस्त कलेक्शन ऑफ माउंटन्स भयंकर सुंदर आसा आनी 80% हायकर आमकां मेळ्ळे इधर इंडियाचे और इंडिया आजूबाजूचे ऑल यंग पीपल सो मस्त सुंदर आसा आमकां मस्त खूश जालें हे किलिमंजारो तांजानिया किलिमंजारो लास्ट दिवस तुमी आमकां मध्यरात उठचें पडटा कित्याक म्हळ्यार ते उंच वॉच पासून सनरायजाक उंच वचपाक आमकां सनरायज समजता म्हणून मध्यरात्री आमी सूर करचे क्लायंब करचे पण अशें कसले भंय ना मध्यरात्री काळोख बी काळोख आसा हेडलायट बी घालून वचका काळखाक किंता इट्स टेम्परेचर अगदी लो उरता नेगेटिव्ह 10 शूट उरता जाल्यार थंय 5:30-6 घंटे सुमार थंय एक स्लायडार दाखयली तशी लोवर रायटाक सूर्यप्रकाश अगदी सुंदर ते पळोवंक न्हू इतले त्रास काडिल्ले अडना म्हणून सो ते 4 फूट किलिमंजारोचे हे मिगेले हांव सांगिल्लें तशें मिगेल पूत सद्याक एक लास्ट नोव्हेंबर लग्न जालो तेगेली बायल मारवाडी सो आमी हिंदुत्व तसं कोंकणी पद्दतीन लग्न केल्लें थोडे मारवाडी कस्टम सुद्दां काशी यात्रे वता वय आनी लोवर रायटान तूं तांगेल कसली पद्दत हॉकल घरा आयले नंतर आमी गेले कसले घर बंद केलें तांगेले दुसरे नंबर घर बंद तशें केल्लें तुमगेले फोटोज पळयले तुमगेले व्ह्यूज आयकून भारी खुशी जाली आज तुमी आयले म्हणून हाद नंतर अशी तुमगेले कार्य मुखार जावं ही सदिच्छा व्यक्त करता इतले वेळ कार्यक्रम बरे रितीन पळयले बद्दल आमगे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद नमस्कार